पश्चिम बंगाला प्रकाराचेर आळाबंद घालपा खातीर क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट ॲक्ट कायद्यान दुरुस्ती करतले। 15 सप्टेंबरा पयलीं अध्यादेश काडटले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। पश्चिम बंगालांतल्या प्रकरणाची दखल घेवन गृह खातें सगळ्या पुलिसां मदीं जागृताय घडोवन हाडटले अशें तांचें म्हणणें। वर्कशॉप 2 वरांचो जाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन गार्ड आणि पुलीस डिपार्टमेंट हातूंतल्यान इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉक्टर कोदनकर डॉक्टर साळकर आणि गार्डचे प्रेसिडेंट हे सगळे जाण आमच्या बरोबर हेल्थ मिनिस्टर आणि डॉक्टर चंद्रकांत शिंदे हे आशिल्ले। तातूंतल्यान तेंच्यांनी सगळ्या जाणांक म्हणजे आमी जशें म्हणटा की क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट ॲक्ट हेजे इम्पॉर्टन्स कशा पद्दतीन कितें हे समजून सांगला आणि इन फ्युचर सेफ्टी आणि सेक्युरिटी ऑफ द डॉक्टर्स इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आणि प्रायवेट हॉस्पिटल ही कशा पद्दतीन घेवची ह्यो सगळ्यो गजाली तातूंतल्यान डिस्कस जाला आणि इन लॉंग रन वो स्टेट लेवलचो पयलो वर्कशॉप इन फ्युचर डिस्ट्रिक्ट लेवलचे वर्कशॉप जातले। सगळी पुलीस डिपार्टमेंटां पुलीस आउटपोस्ट पुलीस पोस्ट हे सेन्सिटायज करतले जेणे करून गोंयांत ज्या पद्दतीची बंगालांत केस जाली त्या पद्दतीची गोंयांत अशी एक सुद्दां केस जावची न्ही इतके प्रिकॉशन आमचे होम डिपार्टमेंट घेतले। मुख्यमंत्री ऑलरेडी सांगलेले आसा आनी प्लस आमी चर्चा जी केल्या मुख्यमंत्री कडेन एकदा बसून जे कितें फर्दर मॉडिफाय एंड स्ट्रेंथन आमी करूं शकता बेंगॉलचे इन्सिडेंटचे नंतर गार्ड असोसिएशन IMA आणि त्याच बरोबर सगळे गव्हर्मेंट एंड प्रायवेट हॉस्पिटल कशे आमी कंट्रोल मेकॅनिझम लेडीज डॉक्टर लेडीज स्टाफाची सिक्युरिटी आमचे लेडीज स्टुडंट्साची सिक्युरिटी ओवरऑल स्टुडंट कम्युनिटीची सिक्युरिटी हेच्या खातीर हे स्ट्रेंथन क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ह्या तरेचे ॲक्ट आमी हाडपाचो प्रयत्न करता की देशान एक उदाहरण जावन आसतलें की बेंगॉल सारखे इन्सिडेंट गोंयांत जावं नये आणि मुख्य म्हणजे डॉक्टरा बरोबर कसलोच अन्याय जावं नये। अन्याय म्हणजे इट्स नॉट अन्याय, हे भयानक घटना जे घडल्या हे ह्या तरेचे जे मॉलेस्टेशन केस जे बेंगॉल जाल्ले आसा एक खरीच भयानक गोष्ट आनी ज्या तरेन जाल्ले आसा अँड इनसेन्सिटीव नेचर ते सरकाराचे म्हणून आमी गोंय राज्यात प्रायवेट आणि गव्हर्मेंट हॉस्पिटलात कॉमन कायदो स्ट्रिक्ट कायदो हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी सांगलेलें आसा ते आमी ह्या दिसांनी प्रोसेस करून परत एकदा तेका ट्वीक करून हाडपाचो प्रयत्न आसा। सो सजेशन जे दिला ते भितर इन्क्लूड जातले आनी गार्डाचे सजेशन एंड डॉक्टर एंड कम्युनिटी आनी आमचे HODचे बरोबर एक बसून गव्हर्मेंट लेवलाचेर आमकां कितें जाय ते आमी पळयतले। त्याच बरोबर IMAन जे कितें सजेशन केलें ते फर्दर ट्वीक करून घालपाकूच जाय अँड स्ट्रेंथन करपाक जाय कारण हे इन आयसोलेशन कारण पुलिसाची जबाबदारी वेगळी आसता। आमकां कायद्या प्रमाणे आमी कसले FIR फायल करूं शकता हे अमेंडमेंटच्या माध्यमांतल्यान हाडपाची गरज आसा म्हणजे सगळ्या दृष्टिकोनान हे क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट इवन क्वॅक डॉक्टर जे आसता हे क्वॅक डॉक्टर बी हांगा प्रॅक्टीस करूं नये आमच्या राज्यात ह्या तरेचे बी कायद्यान उल्लेख केलो वयतलो अँड आमकां गोंया राज्य सेफ एंड सुरक्षीत दवरूंक जाय। महिलांची सुरक्षा हे प्रधानमंत्रीन सांगलेलें आसा की प्रत्येक सरकारान वेगळ्या तरेची भुमिका घेवन वेगळ्या तरेचे स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान वेगळ्या तरेन कायदे हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा।